37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचो जल्लोष गोंयांत आयकपाक मेळटा। खेळगडे जैतिवंत जावपा खातीर आपले परीन पुराय यत्न करताना दिश्टी पडटात। शुक्रारा जिमनास्टिकात महाराष्ट्राचो शेक पळोवपाक मेळ्ळो। महाराष्ट्राचो संयुक्त काले आनी ओडिशाचे प्राणिता नाईक हांनी जिमनास्टीक मळार दरेकी तिसरे भांगरा पदक मेळयले। जाल्यार शुक्रारा हांगा जाल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळांत महाराष्ट्रान मॉडर्न पेंथलॉन पदकाच्या संख्येत 5 भांगरा पदक मेळयल्यो आनी आपले वर्चस्व गाजयले। शुक्रारा पेडे इंडोर स्पोर्ट्स कॅम्पसात जाल्ल्या जिमनास्टीक सर्तीत महाराष्ट्रान आपले वर्चस्व तिगोवन दवरताना रिदमिक जिमनास्ट संयुक्त काले हाने तिसरे पदक मेळयले आनी राहिल पाकले हाने बायलांचे ट्रॅम्पोलिन भांगरा पदक मेळयले। कॅम्पाल स्पोर्ट्स विलेजात राजस्थानाच्या निकेट जंगीडान राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या हे आवृत्तीत दादल्यांच्या 81 किलो वजन उखलपाच्या सर्तीत वट 317 किलो वजन उखलून आपल्या राज्या खातीर पहिले भांगरा पदक मेळयले। मध्य प्रदेशाचो वल्लुरी अजय बाबू 312 किलो उखलून रौप्य पदक जिखलो, जाल्यार महाराष्ट्राचो अभिषेक निपाणे हांनी वट 309 किलो उखलून कांस्य पदक मेळयलो। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।